केंद्रान गोंयच्या दबावाक बळी पडचे न्ही, आमच्या डीपीआराक दिल्ली मान्यताय फाटी घेवं नाकात. कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याचो ट्विटरार थैथयाट. म्हादय बचावाक लोक जमत म्हण मुख्यमंत्री भिला, म्हण सभेची मान्यता रद्द. 16 तारखेरूच सभा. विर्डी आमोण्या पुलाकडे मैदानार. सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटाचो लोकांक उलो. म्हादय बचाव आंदोलनाचे साखळे ग्राउंडावेली सभेक मान्यताय फाटी घेवप चूक. सभेक कसलीच अडखळ नाशिल्ली म्हणटा साखळेचो नगराध्यक्ष. सीओ म्हणटा बाजारकारांची हरकत. जनमत कॉल मानोवपा खातीर परमिशन मागिल्ले आणि भायर म्हादय बचाव आंदोलनाची जायरात. 1000 सकयल लोक आसतले म्हण खंय सांगिल्ले. साखळे बाजारकार समितीचो दावो. म्हादय खातीर सोमारा दुकानां बंद दवरात. सभेक तेंको दियात. साखळे, दिवचळ, वाळपय, माशेलांतल्या बाजारकारांक आमची म्हादय आमकां जायच्या राजेंद्र काकोडकराचो उलो. म्हादयच न्ही, उत्तर कन्नडात कर्नाटकी सरकाराचो न्हंयेचो हांगच्या थंय करपाचो प्लान. जोयडाक आसल्ले वाकर न्हंयचेर बांद घालून उदक शेतीक डायवर्ट. कामराचे शेतकारांचेर आकांत. येता ते वर्सा घरगुती लायटीची बिलां वाडपाचे संकेत. युनिटाचेर 25 ते 60 पैसे वाड. कमर्शियल कनेक्शनाक 12 ते 14%. उद्योगीक बिलांक 2-2.5% वाड. प्रस्ताव JRC. कुचेली कोमुनिदादीन 4 घरां बेकायदेशीर म्हणून मोडली. घरकार म्हणटा पैसे घेवन घरां बांदूक दिल्ली, आता मोडली. कोमुनिदाद म्हणटा घरां बेकायदेशीर, सगळे भायले. वेळसावन डबल ट्रॅकिंगा आड आवाजाक नेट. प्रायव्हेट प्रॉपर्टींत रेल्वेचे काम म्हण बोवाळ. CEC रिपोर्टान डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणला आसतनाय खंय सरकार रेल्वेची बळजबरी. काणकोण रेल्वे स्टेशनार ट्रेनी रावनात. स्टॉप घेवचो म्हण काणकोणकारांचे रेल्वे स्टेशनार धरणे उपास. मामलेदार, रेल्वे अधिकारी स्टॉपार. सप्तका भितर इश्यू सोडोवपाचें उतर. देशांत कोविडाच्यो नव्यो 174 केशी. एक्टिव्ह केशी 2,500 सकयल. फाटल्या 24 वरांत दोग सोंपले. गोंयांत कोविडाची एक नवी केस. एक्टिव्ह केशी 17. पुर्तुगीज तेंपावेल्या बोरयेच्या पोन्न्या पुलाचो मोडून उरिल्लो भाग जुवारींतल्यान क्लियर. पुलाक ऐतिहासीक महत्व. उरिल्लो फातराचो स्ट्रक्चर टुरिझमाच्या स्वाधीन. गोंयच्या हॉटेल गेस्ट हाऊसांनी रावंक येवपी गेस्टांचो रेकॉर्ड ऑनलायन पावतलो पुलीस स्टेशनार. गेस्टां मदीं गुन्यांवकार आसल्यार पुलिसांक अलर्ट. गोंय पुलिसेचे पथीक सॉफ्टवेअर लॉन्च. दाबोळे एअरपोर्टाच्या इश्यूचेर येरादारी मंत्री माविन गुदिन्याची नौदळ, दाबोळे एअरपोर्ट, RTO आणि बाकीच्या जाळवंडरां बरोबर बसका. दाबोळेक बंद पडपाचो कसलोच धोको ना, माविनाचें उतर. क्रूज टुरिझमाक बूस्ट. संवसारांतली सगळ्यांत लांब रिव्हर क्रूज MV गंगा विलासाक प्रधानमंत्र्यान दाखयलो बावटो. 51 दिसांत 3200 किलोमीटर प्रवास. टुराक 20 लाख खर्च. पणजे पुलीस स्टेशना लागीं रस्तो खचून गोंय पुलिसाची टोईंग क्रेन अडकली. कांय दिसा फाटीं रस्तो खणून काम जातकीत घाल्लो डांबर. गाडयेच्या वजनान खचलो. गोंय पुलिसेची ड्रग्सा आड बारीक सारीक धाडी चालूच. मुंबय सावन आयिल्ले मालन काळेक पणजे पुलिसांनी 800 ग्राम गांजा सयत रंगे हात धरली. पन्ने गोंयांत लिकर शॉपांतल्यान दिसा उजवाडे दोगांनी 22,000चो सोरो फारायलो. CCTV कॅमेरार सापडले. पन्ने गोंय पुलिसांनी दोगांकूय धरले. चोरिल्लो सोरोय जप्त. दाबोळे एअरपोर्टाच्या इश्यूचेर येरादारी मंत्री माविन गुदिन्याची नौदळ, दाबोळे एअरपोर्ट, RTO आणि बाकीच्या जाळवंडारां बरोबर बसका. दाबोळेक बंद पडपाचो कसलोच धोको ना, माविनाचें उतर.
पानायल्ले बाट विसरिल्ले आवय सोदून सोदून जाम जाल्ले लोकवस्तीन भियाल्ले बिबट्याचे पील अमृत सिंगान केले रेस्क्यू दिवचले दोतोर स्नेहा खांबलाच्या क्लिनिकान झाले उपचार पील राना खात्याच्या स्वाधीन